बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, दान धर्म मागणे आणि उपास एका धर्मांत वर्तो स्थान घेतात. देवाक मेसवोंक करची ही कृत्यां जायते बोटी लोकांची शबासकी जोडचे खातीर मात्र सेमी जाता. आज ह्या सिंजीच्या बुधवारा कपाळार सिंज घालच्या मुखांत करेजमाचो काळ आमी सुरू करता आसता. ह्यो भक्तीच्यो करण्यो देवाच्या मोगान करूंक आमकां एक उलो आसा. आयची देवस्तुती मागणे उपास आणि दान धर्म मुखांत जिणी बदलून देवाक लागीं जावंक आपोवणें दिता. आज सांकेतीक रितीन गोबोर आमच्या माथ्यार घालतना आमचें जिवीत बदलूंक देवान दिल्लो हो अवकाश वापरया. आज जावन प्रारंभ करचे प्राचिताचे 40 दीस कृपेचे दीस जावन दी म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया. भावा भयणीनो, कृपेचो काळ आज आमी सुरू करता आणि ह्या मिसावळा विशेष खातीर मागया आमकां जण एकल्याक हे 40 दीस मुखार आसचे कृपेचे जावं, देवा थंय एकामेकाचे लागीं सरचे जावं म्हणून विशेष रितीन ह्या मिसावळ्यार मागचें. सांगात आज आमच्या जण एकल्याच्या गरजां खातीर जी त्या सवां हांगासर इगर्जे मुखार आल्तारी मुखार दवरल्यान त्या सवां खातीर ह्या मिसावळ्यार विशेष रितीन आमी मागया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदवण्यो आमी दामून दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राजीत काळाची दंडवणां आमी सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतेवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव त्यो सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेश्वर म्हणटा, उपास करून रुदाण करून उस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. तुमची काळजां पिंजां न्हय तुमची वस्त्रां. सर्वेश्वरा तुमच्या देवाशी परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार, सोसणेक आनी दायेन भरलेलो आनी केस्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा, तो आपले मन बदलीत सुसुरत आनी आपणा फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वचत.
तेन्ना तुमी सर्वेश्वरा तुमच्या देवाक अन्न बलियो आनी पिवण अर्पणां भेटूंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुतुरी वाजया, एक उपास परगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया, लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया, मलगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमो करा, दुदाच्या बाळकांक पर्या. नवरो आपले कूड सोडूं आनी व्हंकल आपलो फळांक. द्वार मंटपा आनी वेदी मदें येजक आनी मुनियारी रुदान करूं आनी म्हणून सर्वेश्वरा तुजे पुर्जेची दया कर. तुज्या दायजा केण्ण्याक पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रां तांचो केपदय करिना जावं तांचो देव खंय आसा अशें म्हणून राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सर्वेश्वर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले पुर्जेची काकुळट केली. देवाचें उतर हें. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतां. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. बोकानवाल्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर. म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हज्या मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेरच हांव चुकलां आनी तुजे मुखार वायट जायनासलें हांव केलां. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखार वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काड व्हरिनाका. तुजे सोडून असो संतोश परत्यान हांवें भोगिसो कर. एक उदार म्हूण दिवन म्हाका थीर कर. सर्वेश्वरा उगड म्हजें वोंट आनी म्हजें तोंड तुजी कीर्त ना वाडूं. सांग पावलून कोरिनकरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखान देव तुमकां ओलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवे तुमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता. देवा लागीं रजी जाया. पातकाचे कथनांतल्यांक देवान आमचे पासून पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाची नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. देवाच्या कामान ताचे सहवावरडी जाल्ले आमी हे बरी तुमकां उलो दिता. देवा तावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें. सोडणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होसू तो आईन काळ, होसू तो सोडणेचो दीस. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. आज आमची काळजां दारूण करिनाकात. बघा सुरेश स्वताळो ऐकयात. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान खोंब वाजयनाका. कपाटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासकी जोडचे खातीर अशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्यां सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या खोणशांनी उबे रावन मागोंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट्यां बरी तुमी मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच बंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर है. वाखणी तुका क्रिस्ता. तुमची आंग वस्त्रां न्हय, बगार तुमची काळजां सिदात. Rend your heart, not your cloak. जोएल प्रवादी हाच्या पयल्या वाचपांत ही उतरां आमच्या मुखार दवरता. म्हणजे आमचे बायली साल समकण न्हय, बगार आमचे अंतरीक आत्मीक जिवन बदलूंक जाय. आमचे बायले वस्तूर न्हय, नवेसांव आमी आपणावंक जाय, नवी मनशां आमी जावंक जाय म्हणून तो आमकां आपोवण दिता. जें कितें आपोवण ताणें इस्रायल लोकांक दिल्लें की फातक्या तो जिवन आसलो आनी नवें जिवीत तांकां जिवंक ताणें आपयल्लें की तेंच आपोवणें आज आमकां जण एकल्याक तो दिता. कित्याक खरेंच म्हजो काळ सुरू जालो म्हणटना बायल्यान जायती बदलावण आडंबर सुरू जाता. हांगा गजेन पळयात तुमी, हांगासर याजाक जांबळी रंगाचे वस्तू न्हेसतात. तुमी सिंपल सादे न्हेसून आयल्यात. आनी जायती बायली बदलावण जावं तुमच्या घरांनी आसकूच ना, कोणाक वचोंक नाका. सिंपल जेवण, मासाची मासलेची जेवणां नात. थोड्यांनी येदोळूच भोवशा निचेव केल्लो आसा आस्तावन बिडी सिगरेट पियेना म्हणून. आनी थोड्यांनी आमाल पिवणें 40 दिसांक पियेना म्हणून ताचे बडे थोड्यांनी काल्स काडला जावं की पुरो. अशें जायते बायल्यांनी बदलावण आमी हाडूंक प्रयत्न करता. पूण ती बायली बदलावण तितल्याच रावल्यार फकत बायल्यान आमी कितें बदलावण हाडल्यार कितेंच उपकारची ना. ही बायली बदलावण आमकां अंतरीक आत्मीक जिविताक उपकारूंक जाय, नवसरणी हाडूंक आमकां प्रयत्न आदार जावंक जाय. आनी सांत पावलाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगता, आईन काळ हो नवसरणी नवेसांव हाडूंक
ऐन काळ देवातय आनी एकामेकांतय राजी जावंक आनी अशें सल्वसाव आपणावंक देवातय आनी एकामेकांतय राजी जावंक पथका मुखांत्र आमी देवातावन पयस गेल्या जेन्ना आमी देवातावन पयस वता तवळ एकामेकांतांनी आमी पयस सरता त्या देखून सांत पौल सांगता ऐन काळ हो दिस इज एन फेवरेबल टायम टू कम क्लोजर टू गॉड अँड टू ईच अदर आनी देवातय लागीं येवंक एकामेकांतय लागीं येवंक थंयसराच्या वांजेलांत 3 वाटो आमचे मुखार दवरल्यात जेजून मागणे उपवास आनी दान धर्म मुखांत्र आमी खंडीत जावन देवातय एकामेकांतय लागीं येवंक सरतले हांव पयल्यान पयलें उपवास आनी जिंजवार वा प्राजीत म्हणटात उपवासा मुखांत्र आमी आमकांच आमच्या सुकुडीचेर दंडवण हाडूंक सोदता वा आमच्या सुकुडीचेर नियंत्रण हाडूंक शकता वर्सांत आसचे फकत आमकां 2 उपवासाचे दीस खंयचे ते निमाणो शुक्रार आनी आज सिंदीचो बुधवार जायते फावटी सूख समजणी आमचे ते आसा सगळे खरेंच दीस उपवासाचे दीस न्ही सगळे अद्वैताचे दीस उपवासाचे दीस न्ही उपवासाचे दीस इगज मतेच्या शिकवण्या प्रमाणे आसचे 2 दीस सिंदीचो बुधवार आनी निमाणो शुक्रार आनी उरले शुक्रार खरेजमाचे उरले शुक्रार आनी तशेंच आद्वेंताचे उरले शुक्रार जिंजवाराचे दीस जिंजवाराक इंग्लिशान बरो शब्द आसा एब्स्टिनन्स डे ऑफ एब्स्टिनन्स एब्स्टेनिंग आनी त्या दिसान आमकां मास्क काय नासतना रावंक आड व्हरलां थोडी मास्क आतां म्हयन्याक एक फावटी 6 म्हयन्याक एक फावटी खरेजमांत वा अद्वैतांत शुक्रारचे मास कांय नाका म्हळ्यार कांयच परवा पडना नो डिफरन्स त्या देखून जें कितें संगतेक आमी लब्धन आसा आमकां चड मोगाचें तसल्या संगतींतान आमी जिंजवार करूंक जाय वा प्राजीत करूंक जाय मासाचे वा त्या संगती इगजेच्या शिकवणेच्या बराबर उरल्या संगतींतान आमी जिंजवार करूंक जाय उपास करूंक जाय एब्स्टेन फ्रॉम सो मेनी थिंग्स जायत्या संगतेक आमी लब्धल्या वास थोड्यांक इंटरनेट मोबायल नासतना दीस पाशार जायना आनी थोड्यांक सिरियल पळयनासतना राती न्हिदोंक ना राग हगे मसर असल्या संगतींतान आमी एब्स्टेन करूंक जाय वा प्राजीत करूंक जाय असल्यो संगती आमी पयस करूंक जाय ताका खरो अर्थ मेळटा त्या देखून उपवास आनी जिंजवार वा प्राजीत म्हणटा आसतना फकत मास काय नासतना रावचें न्ही वा उरल्या संगतींनी ज्यो संगती आमकां लागीं आसा जे संगतीक आमी गुलाम जाल्या त्या संगतींत पयस रावंक आमी प्रयत्न करचे आनी दुसरें दान धर्म आमचो देव उदार देव दराळ देव आमकां जण एकल्याक विविध रितांनी ताणें आमकां दादोसकायेन बरलां थोड्यांक जावंक पुरो आत्मीक ग्रेस्तकाय दिल्या आनी थोड्यांक संवसारीक ग्रेस्तकाय दिल्या पूण ती लिपोवन दवरूंक न्ही दामून दवरूंक न्ही वा बँकांत आणकी एकावंट्स वाडोवंक न्ही देवान आमकां ग्रेस्तकाय दिल्या तर संवसारीक ग्रेस्तकाय दिल्या तर ती एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक एकामेका ते वांटून घेवंक आनी आमच्याच कुटुंबाक आमच्याच वाडावळीक गळसूंक त्या देखून पयल्यान पयलें देवाक आमी दिन वाचुया जर तर देवान आमकां ग्रेस्तकाय दिल्या तर आनी हो खरेंच मातसो काळ प्रत्येक जावन ही ग्रेस्तकाय देवान दिली एकामेका ते वांटूंक एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक जायते दुबळे आमचे ते आसात आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा आमच्या वाड्यांत फिरगजेंत भोवशा खंडीत जावन जण एकल्यान आमी मन केलें तर इल्लेपुणी आमी तांच्या हातांत घालून तांच्या तोंडार संतोश हाडूंक आमी शकतले त्या देखून दान धर्म आनी कशें करूंक जाय तें आयच्या वांजेलांत जेजून आमकां शिकयलां हेरांनी पळोवच्या खातीर न्ही हेरां तावन शबासकी जोडच्या खातीर न्ही बगार जें आमी करता तें देवाक मानता तसलें जावच्याक त्या देखून गुपीतपणे तें करूंक आमकां देवान आमकां आपयलां आनी तिसरें जावन आसा मागणें मागण्या मुखांत्र देव आनी आमचो बदलो संबंद आमी घट करयेत वा वाडोवयेत आनी खंडीत जावन तो वाडटलो त्या देखून आमी सदांच मागता सदांच आमी मागोवंक जाय मागण्याची मनशां आमी
पूण जायत्या कुटुंबांनी आजकाल पळोवंक गेल्यार कुटुंबाचें मागणें म्हणलें ना, कुटुंबाचो तेर्स ना. एकेका कोणशार रावन खासकेन मागतात. पूण करेजमांत जर तर आमच्या कुटुंबांत आतां मागणें ना तर करेजमांत एक आमी निश्चय घेवया, सगळे कुटुंब सांगाता मेळोन मागचें, देवाक दिन वाचूंचें. आनी त्या देखून इगर्जे मतेंती वा इगर्जेनी फिरगर्जेनी जायती ह्या दिशेन आत्मीक प्रोग्रामां आसा केल्ली आसा. जावंक पुरो रेतीर, जावंक पुरो मागण्या विधी वा आराधन खुर्साची वाट, जायत्या रितीनी जायती तयाराय ह्या दिशेन हर एका फिरगर्जेन केल्ली आसा. त्या देखून मागण्यांत आमी चड मुखार सरया प्रत्येक जावन ह्या करेजमाच्या काळार आनी मागण्या मुखांत्र खासकी मागणें कुटुंब मागण्या मुखांत्र देवा ते एकामेका ते चड लागीं सरया. देवा आनी आमचे मदलो तुटलेलो तो संबंद आमी नव्यान करूंक खर प्रयत्न करया. आनी आज आमी आमच्या कॉपलार घालचो तो गोबोर आमकां परत एक निशाणी, आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक एक आपोवणें आनी निशाणी आमकां देवा ते लागीं येवंक. तर मग भाव भयणीनो, हो गोबोर जो आमी घालता सदांच आमकां उडासा हाडूंक आमी निच्यो केल्लो आसा. आज तो निच्यो निमाणे पर्यंत पाळूंक आमकां देव कृपा दिवं म्हणून विशेश रितीन ह्या दिसा वेळार आमी मागया. आतां गोबराचेर आशिर्वाद. भावा भयणीनो, प्राजीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हणून दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमच्या सगळ्यांच्या बापा लागीं आतां आमी नम्रतायेन मागया. देवा आमच्या दयाळ बापा, खालते जाल्ल्या काळजांक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातक रडोवन प्राजीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुजे दयाळायेन आमच्या मागण्यांक तूं कान दी. हो गोबोर घेतल्या तुज्या साकरांचेर कनवळ्यान तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राजिता काळाची दंडवण शेवट पर्यंत सांबाळूंक तुज्या पुताचो पास्काचो गोठो नितळ काळजांनी संभ्रमूंक आमकां पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವೆ ಮರೆಯದಿರು ಮನವೇ
ಮನುಜಾ ನೀನು ಮಣ್ಣು, ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು. ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ, ಕಾದಿದೆ ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕ. ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ, ಕಾದಿದೆ ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕ. ಪಾಪವ ತೊರೆದ ಜೀವನ ತರುವುದು ನೂರ್ಮಡಿ ಸಂಭಾವನಾ. ಪಾಪವ ತೊರೆದ ಜೀವನ ತರುವುದು ನೂರ್ಮಡಿ ಸಂಭಾವನಾ. ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು, ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು. ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು, ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು. ದ್ವೇಷವು ಬೇಡ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯು ಇರಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ದ್ವೇಷವು ಬೇಡ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯು ಇರಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಶಾಂತಿಯ ಬೀರುವ ಜೀವನ ತರುವುದು ನಿನಗೆ ವರದಾನ. ಶಾಂತಿಯ ಬೀರುವ ಜೀವನ ತರುವುದು ನಿನಗೆ ವರದಾನ. ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು, ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು. ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು, ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು. ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವೆ, ಮರೆಯದಿರು ಮನವೇ. ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವೆ, ಮರೆಯದಿರು ಮನವೇ. ಮನುಜ ನೀನು ಮಣ್ಣು, ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ನೀನು. उबे रावात. देव खाकोळदार, देवाची कृपा आमकां नवें जिवीत दिता. भावार्थान आमी देवाची कृपा आतां आमी मागया. तुमचे जबाब जावं, बापा आमचे मागणे आयक म्हणत. सर्गींच्या बापा पाप फ्रांसीस बिस्प याजक आनी धार्मीक भावा भयणींक तुजे कृपेन भर. सदांच तुवें तांच्या मरिपात जिणी बदलूंक दिवचो संदेश आमी स्विकार करूंक आदर दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी हेरांच्या बरेपणा विशीं विशेष रितीन दुबळ्या धाकट्यांच्या अभिवृद्धी विशीं चिंता आटोवंक तांची मत उजवाडाय. तशेंच फुडें येवच्या एलिसावांत बऱ्या मुखेलींक विंचून काडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या प्राचित्याच्या काळार आमी मागणे प्राजीत दान धर्म मुखांत आमची जिणी बदलूंक आमकां बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
संवसारांत आसल्या ताळण्यो आनी वायट संगतीतावन भायर येवंक आनी तांचेर झूज मांडूंक आमकां तुजो आदर दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांतोडणार आस्पत्र्यांनी आनी घरांनी आसल्या सर पिडास्ताचेर तुजी दिश्ट घाल. तांची पिडा सोसून व्हरूंक तांकां कुरपा दी आनी तांकां संतोशान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेसा भोवारी हजर जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी हो प्राचिताचो काळाचो बरो उपयोग कर तुजी कृपा जोडूंक आदार दी म्हूण मागता. एक घडीभर आमच्या खासगी तसेच कुटुंबाच्या हेर हृदया खातीर आमी मागया. सर्गींच्या बापा, ही आमची थोडी प्रार्थना तुजे मुखार आमी दवरल्यांत. आज आमी सुरू करच्यो प्राजीत काळाच्यो करण्यो तुका आमी समर्पिता. आमकां ह्या प्राजीत काळार तुका चड लागीं जावंक कृपा दी हें मागता त्याच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Gowanso undo ani dakanso howan Sergincha Bapa ami tuka betayta Kristache kudi raktan undo wain baldum Jivitache kanam kanti mun parata सर्वेस पोरा देवा दिन वास्ताव तुका उदार पोणा दिलाय हे जीवन आमकां जीवन आमचे सगळे तुका भेटयता मैपा सांतेगे म्हूण आमी प्रार्थिता माया मोगान आमी जीव संसारा वो तू आमचेर बापा कृपे सोशिवो माया मोगान आमी जीव संसारा वो तू आमचेर बापा कृपे सोशिवो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे अर्गां बलिदान सर पदवेदाद देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कन्वळ्या बापा, प्राजीत काळाचे सुरवेक हो यज आमी तुका दबाज्यान समर्पिता. प्राजिताच्या आनी प्रतिमोगाच्या करण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदोवण्यो दामूंक आमकां तूं बोळ आनी आदार दी. अशे पातकांतले नितळ जावन जेजूच्या कश्टा मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. आमी मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदराने ससनाच्या देवा, सर्व कळणी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितिसांनी आमच्या फायद्यासो. आमचे कुडीक आमी आज दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनां वंस उबारताय, वेगवेगळेशे गुण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उद्देशीक आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी सर महिमा वाकाणटात. तांचे संगत आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारासो सर्वेस्वतो
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण ससूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavart så gott för gott och jag. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन पोर आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेका. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत तसो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुंदर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्त सांग तुजे परजळीत मुक्कामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्त संजे दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आमरे देवाचे माये सांगाती सांजू दिजो पती भाग्यवन धर्म दोता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. सर आमची फातीनी बरोस सर्गींच्या बापा थंय दवरून जेजू शिकयल्या उतरांनी बावाडतान सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज संपय तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आनी आमचे सगळ्या खुशीता तशें आमची पातकां बरोस आनी आमकां ताळें पडनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग
आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचेय सवय आसो. एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वता ती आमचे जरती आनी क्यास थाडिना जावं पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे उतरेचे बाग म्हाका पावना पूण तूं राणीस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या कनवळ्या बापा, प्राजीत काळाची आमची दंडवण तुका मानवो आणि तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडेक वखद मेळच्याक आमी आतां घेतल्या त्या संस्काराचें बळ आमकां मेळों. या आमी मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडटा. आज संजेर 6 वरांचेर एक मीस आसतलें. त्या उपरांत करेजमात हर एका शुक्रारा संजेच्या 5:30 वरांचेर कुर्साची वाट आणि उपरांत मीस. तशेंच आयतारा 5:30 वरांचेर कुर्साची वाट आणि युकरिस्ताचें आराधन. तुमकां समेस्तांक बरो दीस हांव मागता. सांगात आज कृपेन बरलो हो प्राजिताचो काळ. आमच्या दस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगचनो मुझे नाव दीप फ्रांसिस फर्नांद कार्मेलीत याचा. तुम्ही खंडीत जावन कार्मेलीत मिशन आयकलां, कार्मेलीत हांगा पळयलां. पूण कार्मेलीत म्हळ्यार कोण? कार्मेलीत कित्याक आसात? इगर्ज मतेंत, कॅथोलीक इगर्ज मतेंत जायते मेळ आसात, धार्मीक मेळ आसात. आमी वडदी म्हणटा या कॉंग्रिगेशन म्हणटा. दाखल्याक फ्रांसिस्कन आसात, कॅपुचिन आसात, डॉमिनिकन आसात, जेजुईत आसात. अशें कार्मेलीत हांचे बराबर एक धार्मीक मेळ. कित्याक आसात कार्मेलीत? कार्मेलीतांचो मुख्य शेवट जावन आसा देवाच्या मोगांत जियोवचो, देवाच्या हाजरपणांत जियोवचें. देखून हाका 3 संगती आमकां आदार दितात. पयलें मागणें. देखून आमकां मागणें रेपिटेशन न्हय, मागणें एक संबंध. देवा लागीं तो संबंध जिवो दवरूंक विविध रितींनी प्रयत्न करच्याक आमी मागणें म्हणचे.
आणि दुसरें जावन आसा समुदायीक जिवीत. आमी सांगाता जियोवचे, आमी एकसुले जियेना, एकामेकाच्या संगतपणान जियेता. आणि तिसरें असो परिणाम जावन मागणे आनी समुदायीक जिवीत असो परिणाम जावन मिसांव म्हणजे देवाची शुभ वार्ता बरी खबर हेरांक प्रगट करची. हें जावन आमचें आपोवणें, देवाच्या हजरपणाक साक्ष जावचें आमचें आपोवणें. तुका कर्मेलीत जावंक जाय, देवाचो मोग करूंक, ताच्या मोगान जियोंक आनी त्या मोगाक साक्ष जावंक जाय. आमकां मेळ